पूण तकल्यांक टेस्ट मेळना पुरासण जाल्ल्यांक देवा लागीं येवया देवा लागीं या म्हूण भोगोन तांणी फोर्स करून वचोंक जाय. यू नीड टू गेट अप फ्रॉम देर एंड गो. आनी त्या वेळार मात्र देवाचे आदार तुका मेळटलो. देवा सांगाता तुवें एक जावंक जाय. त्या तरणाट्याक सांगलें आत्मीक तरान वाडावळ जावच्याक मानसीक तरान बॅलन्स हाडच्याक देवा लागीं माग. पूण सांगोन घडये भितर तो मायाक. त्याच वेळाक आराधना आसलें. त्या आराधना थोडो वेळ येवन देवा लागीं मागयेत आसलें. तें आमकां नाका. आमकां शॉर्टकट सोल्युशन्स हे पटी डिस्टर्ब जाल्ले उपरांत मागीर जायनात. शॉर्टकट सोल्युशन्स तुवें बऱ्या हेल्थांत आसतना थोडे पटी तुजें तें मागणें तुजें इतल्याक करून त्या प्रमाणे चियोंक जाता. पूण ह्या तरणाट्याक गरज आसली त्या तेका थोड्या वेळा आराधनांत तो भगिदार जावं आसलें. वर्साचा क्रेसो दीस तो त्या आराधनांत तो भगिदार जाल्लो जाल्यार खंडीत जावन ताका परत एक दिशा मेळटी आसली. वो डिस्टर्ब मायंड कडून डिस्टर्ब जावन गेलो. हर गाणी होकळाप तका सुम्या जेजू बोवा परबळेचे 9वें वर्स तुवें आमकां दिलाय. परत ते जुबल्याच्या वर्साक आमी मेट तेंकलां आनी असलें मेट तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी आभार मानता. दिनवास म्हणटा आनी खऱ्या वर्त्या काळजान आमचें जिवीत तुका समर्पीत करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. You have given us yet another year. एक बरें आपुरबायेचें वर्स तुवें आमकां दिलाय. ह्या वर्सा तुज्या जुबल्याच्या वर्सा आमी जायते बऱ्या तरान यात्रेक पैणाक भायर सरल्या. कसलें तें यात्रेक पैण तुका मेळचें तुजे सांगाता रावचें तुका भेटोंक येवचें असलें पैण आमी घेतलां. सुम्या जेजू आमच्या सांगाता तूं राव आमकां आदार दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजे भावना भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बोवा परबायेचें संतोष भरीत आनी समाधानाचें 9वें वर्स हांव मागतां. 2025 जुबल्यावाचें वर्स. हो जुबलेव सोम्याच्या जल्माचो जुबले आमी आचरण करता आसतना सोम्याक लागीं सरोंक आमी वेचें आसा. जायतीं जाणां म्हणटात आमकां पयलें आमचें असलें मागण्याचो जिनस आमकां आसलो जाल्यार असल शिकून आमकां मेळ्ळी जाल्यार असले आत्मीक अवकाश आमकां मेळ्ळे जाल्यार जायते जाणांचे जिवान नाश जाते नासलें सलवार जाते आसलें आनी आमकांय थोडी जाणवाय मेळटी आसली. आमी हेरांकी त्या मागण्याक आपोवंक जाते आसलें. त्या मागण्या द्वारे तांकां आमी एक साल्वासांव दिवन तांचें जिवन बरें करूंक जाते आसलें. तांचें नाश जायनातलें. वय हर एकल्या आमी म्हणचें हेरांनी नाश जावन नजो. जायते अवकाश पयलें आसले ना तरी मागण्याचे अवकाश आमकां केदाळे आसात. हर एक कडेन आमची इगर्जे आसात. आमचे देवाचे उतर आसा. सक्रामेंत आसात. मिसाचें बलिदान आसा. याजक आसात. धर्मीक आसात. लायक आसात. संघ संस्था आसात. हर एक आसल्यार थोडे फावटी आमी निराश जाता. आमचे थंय एखाद्याची पुरासण येता. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय तसली सकत उर्बेस्त करच्याक देवान दिल्ली ती आमी पोशीत करिना. त्या देखून खंयचेय 9 वर्स येवं दी. ह्या 9 वर्सान आमची कितेंय रेजोल्युशन आसा तर ती रेजोल्युशन एका दिसा मात बाळटात मागीर मुखार वचनात. कित्याक म्हळ्यार आमच्या थंय तसली सकत ड्रायवींग फोर्स द इन्नर ड्रायवींग फोर्स आमच्या थंय यथेश्टपणान काम करूंक आमी दिना. आसा हर एकल्या थंय इन्नर ड्रायवींग फोर्स आसा. द गट लेवल दॅट इज स्पिरिच्युअल लेवल हर एकल्या थंय आसा. हर एका भुरग्याक तो दिला आनी ते आमी बऱ्या तरान उपयोग करूंक शिकल्या तर सोम्या सांगता आमी आसा तर सोमी आमच्या सांगता आसा तर हर एक बरेपणांत मुखार सून व्हरूंक आमी शकता. तर आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक शकतले. सोम्याच्या वर्त्या आदारान आमी जियेत आसतना हे 2025 वर्स आमकां एक भोव अपुरबाय तरान देवान दिल्लें जावन आसा. देवाचो वर्तेपण आमकां ताणें दिल्लें आसता. देवाच्या वर्त्या मोगांत आमी जियोंक शकतले. देवाच्या उतराकाल
पवित्र पुस्तक आमकां जायतें बरेंपण हाडूंक शकता. त्या बरेपणांत आमी देवा लागीं एक जावच्याक पवित्र पुस्तक आमकां ज्ञान दिता. तेच आमकां विस्डम म्हळ्यार जाणवाय दिता. आनी त्या प्रमाणे त्या पवित्र पुस्तकांत आसलें तें उतर आमकां वर्त्या मापान दिवंक शकता. सोमेच्या वर्त्या आदारान देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा की देव आपल्या परजेक सण सोडिना. तो आपल्या परजेक मेळोवंक आयला. ती परजां देवाची वर्ती सदांच ताचे सांगत आसली. आनी त्याच प्रमाणे आमी आमच्या जिवितांत कितें करूंक जाय. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ आमी पळयलें जाल्यार 40वी ओळ 40वो अध्याय 28 to 31 ओळ आमी पळयलें जाल्यार आमकां कळीत जाता. तिनूच ओळींनी सगळो तसो सारांश आमकां मेळटा. पळय आमी वाचया इसाया प्रवादीचो ग्रंथ. तुका कळीत नातलें काय, तुवें आयकोंक नातलें काय. सर्वस्व सस्नाचो देव पृथ्वेचो शिमो ताणें रचल्यात. तो थाकाना, तो धामाना. तो थाकाना, तो धामाना. सर्वस्व देव थाकाना. आदी जावन आसलो आनीक आसतलो सदां सर्वदा म्हूण आमी सांगता. आनी तो देव केन्नाच थाकाना. एका जाल्यार देव थाकाना. देवाच्या सक्तेंत कोण तो चियेताय तो थाकाना. देव धामाना तर देवाच्या सक्तेंत कोण जियेता तो धामाना. कित्याक देवाची सगत आमच्या थंय ती आसा. यथेश्ट मापान तो आमकां दिता. मुखार आमी पळया ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच शकना. ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच शकना. कित्याक तसलें गिन्यान ताची. थकलेल्यांक तो सकत दिता. बोल नासलेल्यांक तो घटाय दिता. थकलेल्यांक थकून तो उरचें न्हय. निराश जावचें न्हय. म्हाका कांय जायना, म्हजेर हांव कितें जायना म्हूण बसचें न्हय. हांव बारी डिस्टर्ब जाला म्हणा लागलो एकलो तरणाटो येवन. कशें जालें डिस्टर्बन्स म्हणना. आमच्या रेतेरच्या एका भावान विचारता. तो म्हणा लागलो मेंटल डिस्टर्बन्स आनी स्पिरिच्युअल डिस्टर्बन्स. आमी म्हळ्यार दोनूय बरेंच. नथींग रॉंग इन दॅट. पूण तुका खंयच्या तरान तें काणकोंक कळीत आसा तें मुख्य. आनी कोण सांगता तूं सारकें करूंक चिंताय तें म्हत्वाचें जावन आसा. आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो मानसीक दबाव जायतो आसा. हांवें काम करच्या जाग्यार 11-12 वर्सां हांव काम करता. पूण म्हाका तसलो रेस्पेक्ट मेळना. हांवें सांगलें कोणी तें आयकना. म्हज्या उतराक मोल ना, मान ना. आनी हांव एक टीम लिडर. आनी टीम लिडरांत हांव आसतना म्हज्या सकयल आसल्या म्हज्या थंय सकत नासल्या म्हज्या सकयल आसलेल्यान हें कसली सकल आसची. वचपी म्हळ्यार आमी. पूण तुजो मानसीक डिस्टर्बन्स आनी आत्मीक डिस्टर्बन्स तें खंयच्या तरान तुवें सारकें करियत. एकच एक आदार आसा. सोम्याक तुज्या जिवनांत आपय. सोम्याक तुज्या जिवनांत जागो दी. स्वामी तुज्या जिवनांत येवं दी. आनी स्वामी तुज्या जिवनांत येवन रावतना कोणूच तुका गरज ना. कित्याक तुज्या मेंटल डिस्टर्बन्स कितें आसा. त्या मायंडान कितें सक्कडी चलता. तुज्या मोतीन कितें सक्कडी सरता तें सक्कडी सारकें करून घालचो तुजो देव तुका आसा. त्या खातीर तो म्हणटा थकलेल्यांक तो सकत दिता. आज जायते जाण आमी थकल्या. कशें आत्मीक तरान थकल्या. आत्मीक तरान आमी डिस्टर्ब जाल्या. म्हळ्यार आत्मीक तरान डिस्टर्बन्स स्टरिंग न्ही. आतां आमी एक लिंब्याचे शरबत केलो जाल्यार ताका साकर घाल्ली ती गोडसाण जायची जाल्यार आमी ती एक कुलेर घालून किरय जाय. किरोवचें दुसरें. हें थकलां म्हणलें दुसरें. पुरासाण जाल्या म्हणल्यार दुसरें. खिरोवचें स्टरिंग गिव्स यू द टेस्ट. पूण थकल्यांक टेस्ट मेळना. पुरासाण जाल्ल्यांक देवा लागीं येवया, देवा लागीं या म्हूण भोगोवन तांणी फोर्स करून वचोंक जाय. यू नीड टू गेट अप. यू नीड टू गेट अप फ्रॉम देर एंड गो. आनी त्या वेळार मात्र देवाचे आदार तुका मेळटलो. देवा सांगता तुवें एक जावंक जाय. त्या तरणाट्याक सांगलें आत्मीक तरान वाडावळ जावच्याक, मानसीक तरान बॅलन्स हाडच्याक देवा लागीं माग.
पूण सांगून घडये भितर तो मायाक त्याच वेळांक आराधना आसलें त्या आराधना थोडो वेळ येवन देवा लागीं मागयेता आसलें तें आमकां नाका आमकां शॉर्टकट सोल्युशन्स हे पटी डिस्टर्ब जाल्ल्या उपरांत मागीर जायनात शॉर्टकट सोल्युशन्स तुवें बऱ्या हेल्थांत आसतना थोडे फावटी तुजें तें मागणें तुजें इतल्याक करून त्या प्रमाणे चियोंक जाता पूण ह्या तरणाट्याक गरज आसली त्या ताका थोड्या वेळा आराधनांत भागीदार जावं येता आसलें वर्साचा क्रेसो दीस तो त्या आराधनांत तो भागीदार जाल्लो जाल्यार खंडीत जावन ताका परत एक दिशा मेळटी आसली वो डिस्टर्ब मायंड काडून डिस्टर्ब जावन गेलो आत्मीक तरेचे डिस्टर्बन्स म्हणटा मानसीक तरेचे डिस्टर्बन्स म्हणटा तूं डिस्टर्बन्सांत बसलोय जाल्यार जेवसार तुजे थंय जायते राज करतालो तुजे सत्यानाश करतालो आनी आमी त्या पासान सांपडोन वचो म्हणल्या खातीर देवाच्या सक्तेंत आमी बळवोन जावन जिवंक जाय पुरासण जायना म्हण हांव सांगना थोड्यांक मेंटल पुरासण आसता थोड्यांक फिजिकल दैहीक पुरासण आसता थोड्यांक मानसीक ती मेंटल थोड्यांक आत्मीक पुरासण आसता थोड्यांक आंतरीक पुरासण आसता अशें पुरासण जायत्या जाणांक आसा पूण पुरासण आसा म्हणून आमी ओगेत रावल्या जायना तकलेल्यांक तो सकात दिता पळया जेजू लागीं गेल्यार तो सकात दिता देव आमचो तकिल्ल्यांक तकोनूच रावंक सोडिना ऊठ म्हणटा ऊठ ये आनी आमी वांजेलांत पळयलें जाल्यार जेजून म्हणलें उतरां ऊठ आनी ये सगळें पवित्र बायबलांत पळयलें जाल्यार ऊठ आनी ये उठनासतना तुका कांय करूंक जायना जेजू उठलो त्याच मेजार ते सक्कडी तेजे सीस आनी तो बसून आसतना हेर बसुल्ले पूण जेजू उठलो सेवा करूंक जेजू उठलो आपलें जिवीत दिवंक जेजू उठलो सॅक्रिफायस करूंक जेजू उठलो त्याग करूंक जेजू उठलो तांकां एक भोव आदर्श जिवन जिवोवच्याक निदर्शन दिवच्याक कसलें निदर्शन हांव आयलां सेवा करून घेवंक न्ही सेवा करूंक आपलेंच मांस आनी रगत आपल्या सिसांक दिवन तांची सेवा केल्लो जेजू उठलो तेच प्रमाणे आमी तकल्लीं थंयच बसल्या तर आमी थंय बसतले आनी कितें आसतले वी कम टू ए स्टेज ऑफ डॉर्मेंट स्टेज म्हणटा आमी थंयच बसून आसा ताका कांयच चालवण आसना तर तकलेल्यांक सकत दिवच्याक देव आसा देवाक आमी आपयलें जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां सकत दिता उपरांत बळ नासलेल्यांक तो घटाय दिता बळ ना जावंक पुरो एपडी कलकत्ता माता तेरेसाच्या आश्रमांत आसलो एकलो तरणाटो ओगेत बसून आसलो थंय त्या विजिटाक म्हण आयिल्लो अमेरिकाचो संगीतकार ताका पळयता आनी ताचे लागीं येता ताका थोडे पयशे दिवंक वता तो पयशे घेना त्या वेळार तो तरणाटो ह्या संगीतकाराचो हात मागता हो हात ताका दिता आनी हात दिल्लोच तो हात तो घेता आनी त्या हातांत धांवन एका तरेची सकत ताचें थंय वळटा आनी अशें वळटा आसतना ताच्या दोळ्यांत ते निराश आसले ते दोळे व्हरत्या सक्तेन भरतात व्हरतो सकत थंय उपजोन येवचें दिसता बळ थंय उपजोन येता आनी तो क्रमेण निराश जाल्लो तो उठता आनी म्हणटा थँक्यू फॉर द गूड हँडशेक आनी मुखार हांव हांगा रावचो ना म्हजें थंय सकत भरली तुवें म्हाका बळ दिलें हांव वेतालों आनी म्हजें जिवीत बऱ्या तरान जियेतालो आनी जालें जाल्यार हेरांकी हांव त्या जिविताचो कुमक करतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थँक्यू जेजस प्रेज यू जेजस लव यू जेजस आमी तुजे सांगता आसा हांव सोम्या आमकां तुज्या वर्ता गोपान घे बळनातल्यांक थकल्ल्यांक पुरासण जाल्ल्यांक ह्या वेळा तुज्या वर्त्या सक्तेन बर तांणी उठोन तुज्या लागीं येवच्याक तुजो आसरो मागच्याक तुजें बळ मागच्याक तुजें वाट तांणी सोदच्याक आनी ती वाट तूं तांकां उक्ती करून दवरन त्या वाटेन चलोवंक तांकां शिकय सोम्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बळ नासलेल्यांक तो घटाय दिता कितली घटाय जाय त्या प्रमाणे ती घटाय तो दिता केन्ना आमी ताचे धांवन ताची सकत चिंवता आसतना चिंवता म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आमी ती ताची सकत चिंवूंक जाय घेवची मात्र न्ही एक पाको येवन गडायंत आसल्या त्या बोंडयेचेर कितें तें
स्वीट आसा तें तो चिंवता बरें चिंवता हे पटी जेवंक मेळना जाल्यार दुसरे पटी येवन चिंवता त्याच प्रमाणे सोम्याची सकत आमी चिवोंक जाय आनी त्या द्वारे आमचें तें क्रमेण इल्लें 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 सकत वाडोवन आमी बलिश्ट जावच्याक आमकां आदार जाता युवक तकोन आनी दमोन वेतीत तरणाटे आदलोन पडटीत जायते युवक युवती आज तकल्यान पुरासाण बगल्या त्या देखून आमचे लेवल आमी वोन्सल्या मट्टाक व्हरोंक ना एकल्या कडेन उलयतना तो म्हणा लागलो त्या मनशाचें लेवल 0 त्या मनशान उलोवचें तेच प्रमाणे लो लेवलाचें टॉक कितेंय नाका जाल्लीं वायट उतरां माकोणी होगडोन घेवची कितें हेरा विशयान झडटी हेरा विशयान नाका जाल्ले गोश्टी नाका जाल्ले वायट तांचे विशयान उलोवचें कळीत नासतना कळीत आसल्यार आमकां उलोवंक ना कळीत आसूनय कळीत नासता तेन्ना कितें जाता ताचें लेवल तेच तरान रावता आनी त्या तरान तें लेवल व्हरता आसतना त्या लेवलाचो मनीस तांचे सांगत एक जाता आनी तांकां खोबरो करूंक जाय तो अवकाश मेळटा खोबरो करचे मनशां आसत तांकां एकच काम कितें जालें तें कितें जालें हें कितें जालें एन्क्वायरी करचें आनी ताका सप्लाय करची आसतात टॅपाक टँकेतून उदक आयल्यार मात्र आमी टॅप पायपांत उदक आयल्यार मात्र टॅप ओपन करतना उदक देंवता एका वेळा टँकेचे सप्लाय हांगा ना तर तुवें कितले फुडें टॅप गुणोवन जाता आनी अनावश्यक उदक येनातलें टॅप कोण गुणयता कोणूच गुणयना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत आज कितें जालां हांगे म्हळ्यार आमी जायते पटी आदलोन पडल्या थकोन दमोन गेल्यात आदलोन पडल्यात म्हणटा युवक मात्र न्ही युवती मात न्ही आज जायतो लोक आदलोन पडला कसो आदलोन पडला कितें करतात म्हण तांकां कळीत ना गमत खुशालाय आसा जाय मोगाच्यान ना म्हण आमी सांगना ताका एक इतिमिती आसा त्या प्रमाणे आमी जियेत जाय त्या प्रमाणे आमी आसा जाय आमकां कितेंय जाता आमचे कडेन थोडो पयसो आसा म्हूण आमी जाय जाल्यार बरी करचें न्ही नांव 2 दिसांचें मात्र मोगाच्यान नांव कमाय जाय सोम्याच्या वर्त्या मौल्याचें क्रिस्ती मौल्याचें क्रिस्ती बावार्थ्यांनी क्रिस्ताचें मौल्यां घेवन नांव कमाय जाय तें नांव कमावंक कश्ट आसात सॅक्रिफीस जाय त्याग जाय तें आमकां नाका आज आमकां हॅप्पी गो लक्की बरें गेलें हांव बसलें हांव कांय आमकां गमत जायना आमकां थोड्यांक आमकां बोर जाता कित्याक म्हळ्यार मनशा कडेन उलोवंक आमकां नाका गेल्ल्या कडेन 4 जाणां मेळटात तेंचे कडेन उलोवंक आमकां नाका त्या देखून फंक्शनाक गेल्यार संभ्रमाक गेल्यार खंयच्या गेल्यार आमचे मोबायल आमी भायर हाडटा ह्या संभ्रमा वेळार जायत्या जाणांक एकामेकाची वळख आसता तांचे कडेन चिके वचोन आमी उलोवंक सयत आमी आज प्रयत्न करिना पयलीं आमचे माटोव जावं बरो काजारचे रोसाचे परतावणाचे कितले संभ्रमान भरताले कितले आपुरबाय आसताली तेसलें कार्य आज करूंक तसलो एक संघटन आमकां मेळटा की ना म्हणून दुबाव आमचें संघटन आज फकत व्हिडिओ खातीर आमचें संघटना फोट्यां खातीर आमी संघटना अंतू दाखोवच्या खातीर मात आमचे थंय तसलें बळ तसलो एकवट ना त्या दीस आमी कितेंय करूंक तयार आसता कितलेय तयार आमी करता सांगता आसता सांगता नासता सगळो एकवट म्हण दाखयता भोव बरें पूण तसो एकवट आमच्या जिवनांत आमी जियोंक जाय आनी तसले आमचे संभ्रम आमी एका स्टँडर्ड रितीर इतिमितीन दवरूंक जाय तुमकां कळीत जातालें हांव कितें सांगता म्हूण चड सोडून सांगचें म्हूण कांय गरज ना हें आमी आज करूंक वचना हांव कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें करूंक जाता गे हांव तें करिना तर हांवें खंय हेरांक सांगचें हांवें कर न्हय हेरांक सांगूंक जाय तशें जाल्यार संभ्रमांत आमी भागीदार जाता वय थोडे जाण मगचे न्हू तशें जाल्यार सहभागीदार जावन जावंक पुरो थोडे पिवान सेवचें जावंक पुरो थोडें खावचें आनी तें पिवान आनी खावन तितल्यान ताका एक लिमीट म्हूण आसा जाय ताचे बदलाक आमी कितेंय करचें कितलेंय पिवचें कितलें खावचें आमच्या नेण्ट्या भुरग्यांक आमी कितें निदर्शन दिता आमच्या सांगात आमी तांकां आपण व्हरता आमी तांकां आपण व्हरतना आज आमी पळयता जर हेंच आमकां पळोवंक युवक ताकोन आनी दमोन वेतीत तरणाटे आदलोन पडटेत जायते जाणां आनी की हेणें तेणें म्हणल्यार बरें म्हण पावता तरी आमी आज चातूर जावना उदकांत वचून कितलेशीं जाणां बुडोवन मरतात न्यू इयर पार्टीन तुमी आयकलें वता आसतना कृशी होंडाक पडोवन मेल्यात 2 जाण तशें कितले जाण मेल्यात हांचे दोगांचें नांव आयल्यान मात्र अशें
कशें तें पिवन मेल्यात म्हण कळ्ळें. तांचे चप्पल आसले बाटले आसले. न्यू इयर पार्टी वयर वचूंक न्ही. न्यू इयर पार्टी बऱ्या तरान तुजें रेजोल्युशन कर ना, बऱ्या तरान तुजें जिवन संतोश भरीत करच्याक, नाच करच्याक न्ही, तांच्या कुटुंबाक दूख हाडच्याक न्ही. आमचें तें अती म्हणटा आमी, अती आसे, अती मितीमिरी म्हणटा, मितीमिरी म्हळ्यार चड आमी वेता दडपटी मोगाच्या न्हू. त्या देखून आमची निदर्शनां बरीं जायना. एक कल्चर येताले, एक संप्रदाय येताले आनी आमची भुरगीं चिंततालीं हें नातल्यार आमचे संभ्रम ताका सोबना, हें नातल्यार आमच्या संभ्रमांत एकामेकाक उलोवंक जायना, हें नातल्यार आमच्या संभ्रमांत नाच आसना, गम्मत आसना, कुशलाय आसना. मोगाच्या न्हू आमची कुशलाय आज तसल्या वस्तूंचेर, तसल्या पिवनाचेर आमी दवरल्या. परकलो आमच्या रेतेटी मातसो म्हणा लागलो, म्हणजे मुखार ताची बायल म्हणा लागली, तूं सूट घालिनातलें जाल्यार हांव तुका डायवर्स दितां. सांग पुरो रागान सांगलें, पूण पळया हें कल्चर, तुवें सूट घाल्यार मात तुका फोट्याक आपयतात म्हणटा. तर सूट घालणें जाय, बरें वस्तू न्हेसून आयल्यार पावना, सूट घालणें एक सोप करी जाय. तो म्हणटा मौल्याधारीत जिवन जिवंक आसा म्हाका, त्या देखून जें कितें हांव हेरांक सांगता तें हांव जियेतां, म्हाका जिवंक सोड म्हळ्यार ना, तुवें आमची मर्याद काडली. त्या वेळार हांवें आसलो म्हज्या कडेन विचारलें आनी आमची मर्याद काडनासो. हांवें म्हणलें खंयच्या रितीन ताणें मर्याद काडली. मर्याद काडनासात तुमी. एका दिसाच्या 8क पम्मादान काडमिशेत आसल्या बरें तुमी करनासात, तो करना, म्हज्या टिमांत प्रीच करनासता. हांवें ताका विचारलें, बाबा इतलें तेंप लगभग 30 वर्सां तूं रिन्युवलांत आसाय आनी आज एका दिसा तुज्या संबंदाच्या काजारांक तूं कशें तुका विकताय? कित्याक हेरा दिसांनी तूं बरें वस्तूर घालनाय गी, आज तुवें बरें वस्तूर घालूनाय गी, ताच्या वयर कोट घालनातल्यार तुका मान ना गी, गौरव ना गी. तो म्हणा लागलो, ह्या मनशा मदें जिवंक कश्ट आसात. पूण त्या वेळार ताका एक सवाल उडयलें ताच्या बायलेन, तूं एकलो भायर रावल्या पुरो गी, या तूं एकलो प्रतिभटन केल्या पुरो गी. आनी त्या वेळार तो भाव म्हणा लागलो, आज हांव एकलो एक दीस येतालो आनी त्या वेळार जायते जाण म्हज्या बरोबर आसताले. म्हाका उडास आयलो त्या दळा. आमच्या तेका पॉलिटिशियन राहुल गांधीन सांगिल्लें उतरां. तो एक दीस एका व्हडल्या इन्स्टिट्युशनाक गेल्लो. ते इन्स्टिट्युशनांत वचून ताचे भुरगीं सकट विचार लागलीं, तूं आज बारी अपुरबाय तरान जिवंक पळयताय, बरी जिणी जिवंक पळयताय, जायते मौल्याधारीत जिवन जियेताय, सतानितीन जिवंक पळयताय. पूण असले ह्या समाजांत आमी एक एकली रावल्यार जाता गी, आमकां कॉर्नर करनान गी, आमकां दोशिनान गी. ताका तो म्हणालो, टुडे यू आर वन, देर वील बी अ डे 100s and thousands will join you. डोंट हेजिटेट म्हणा लागलो. भियेनाका, फाटी वचनाका, फाटी सरानाका. आज तूं एकलो या, एकलें आनी फाल्यां तुज्या सांगाता जायते जाणां येतालीं. कित्याक की म्हळ्यार आमी वेची वाट आदलोन पडले तर ते वाटेंत उपरांत बारीक कश्ट जाताले. त्या देखून मोगाचें न्हू आमचें जिवन व्यक्तित्व आमी वाडेना. व्यक्तित्व नासल्ल्यांनी वेस पांगुरसो जावन आसा. व्यक्तित्व नासल्ल्यांनी कितें कितें घालन हेरांच्या मुखार आपूण व्हडलो म्हूण दाखयचें म्हूण आसा. तो भाव उपरांत म्हजे कडेन म्हणा लागलो, फादर कितेंय जावं दी, हांव म्हज्या खंयच्या आउटफिटर आयल्यार तेत आउटफिटर आसता. वंडरफूल म्हळें हांवें, वंडरफूल. ओस म्हज्या भावनांनी म्हणे न्हू आमी आदलोन पडोंक न्ही, आमी क्रिस्त आदारीत मौल्यांच्या जिवनांत जिवोवचें हें 9 वर्स आमकां आपोवण हें दिता. पूण उपरांत पळया, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें, नव्यान बळ मेळटलें. गरुडा बरें तांकां पाकाटे पडटाले. तीं धांवतालीं पूण थकचिनात, तीं चलतालीं पूण दमचिनात. पळया आपुरबाय तरान पूण सर्वेस्वर विश्वास दवरतल्यान नव्यान बळ मेळटलें. आमी सर्वांनी सर्वेस्वराचेर विश्वास दवरूंक जाय. 9 वर्सां 9 वर्सां सगळे दीस हर एका दिसा. हांव संभ्रमाक संप्रदायाक विरोध न्ही, पूण संभ्रम आनी संप्रदाय त्या प्रमाणे त्या लिमिटान दवरल्या मात ताका सोबाय. आनी तशें आसता आमी आमचें व्यक्तित्व विकसन करूंक जाय. आमच्या भितर कितें आसा तें आमकां कळीत जाय.
जुआंव बावतिस्त ताका कळीत आसलें आपूण कोण म्हूण आनी आपूण कोण म्हूण कळीत आसलो तो जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो म्हूण ताका करेक्ट कळीत जाल्ल्या देखून तो सुकोवन पडोना. आज आमी कोण म्हूण आमकां कळीत ना, त्या देखून आमी बैल्या सक्तेक वळख जाता. बैल्या सक्तेचो फावार आमकां आमी कोण नातल्या मुळे त्या हंताक व्हरच्याक आमी फोर्स दाखोवच्याक पळयता. त्या देखून मोगाचें न्हू, आमी जें कितें करता तें आमच्या व्यक्तित्वाक लागू जाल्लें खऱ्या. शिवाय लोकांच्या दोळ्यांक माती घालूंक, लोकांक मांकोड करूंक ह्या 1 घंट्याच्या 2 घंट्याच्या त्या एका संभ्रमा खातीर म्हाकाच हांवें विकूंक न्हय, सोम्याच्या मेटांनी सोलोंक. त्या प्रमाणे चलता आसतना सगळें बरें आसतालें. ते दळा आमी एकामेकाक दुसोवंक कारण जावचें ना. फाल्यां सकाळीं आमी रडोवन कांय फायदो ना मोगाचें न्हू. आमकां कळीत आसा कोरोना वेळार कितले तेंप आमी भितर बसल्या. मीत मिरवून आमी केलें जाल्यार खंडितान देवाक तें बरें लागचें ना. त्या प्रमाणे आमचे 9व्या वर्सांत आमी गारुडा बरीं उंचल्या मट्टाक वचीं जाय. कशें हे गारुडा साच्याक व्हरतें कोणाक उबोवंक जायना. इगल सोर्स हाय म्हणटा आमी, ताणें गेल्ले ते व्हरते उंचाय कोणाक वचोंक जायना. आनी ताची तीक्ष्ण दिश्ट खितच्या जाग्यार कितले पयस एक जिवी जिदोळ आसल्यार ती येवन खावच्या खातीर ताका खाण जावच्या खातीर ती उखलून व्हरता. ते इगल तितलें शार्प आसा आनी तितलें स्पीड आसा. आमी त्या प्रमाणे जावच्याक आमकां आपोवणें दिलां. देवाच्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक तो बळ दिता. तें बळ ताणें दिवचें, आमचें न्हय. त्या देखून आमी पळया, एलिया प्रवादी इस्रायलच्या लोकां मदें थाकलो तो. कित्याक म्हळ्यार इस्रायल प्रजा आडवटेन वचून आसली. आहाब राय देवाच्या विरोध करतलो आसल्यार राया पैकी क्रूर राय तो जावन आसलो. एकान एक राय येता आसतना ते सगळे बाल देवांक आराधन करूंक बाल देवाच्या फाटल्यान वचोंक लागले. आनी अशें आसता एलिया प्रवादी निराश जालो, थकलो, पुरासाण जाली. दुकोळ येवं दी म्हणून ताणें मागलें, सुखीदाड येवं दी म्हणून मागलें, पूण त्या सुखीदाडीक तो वळख जालो. ताणें त्या सुखीदाडीचो प्रभाव ताचेर पडलो. त्या देखून जायतो तो कश्टलो. आनी त्याच प्रमाणे थंय जेजबेल राणी ताका विरोध केली. इस्रायल लोकांक जाय त्या वाडवटेक वडच्याक नानंदा तराच्या देवांची बाल देवांची सेवा तांणी केली. बाल देवांक आराधन केलें, बाल देवांक तांच्या लागीं घेतलें. आनी जेजबेल राणी ताच्या सांगाता प्रवादींक जेजबेल राणयेन एलिया सांगत आसल्या प्रवादींक सयत जीव मारिल्लें. बाल देवाक नमस्कार करन खऱ्या निजा देवा लागीं येवन आशिर्वाद घाल म्हळ्यार कशें जावचें म्हणा लागलो एलिया प्रवादी. तुमी बाल देवातावन पयस सरा, बाल देवातावन पयस येया, फाटीं येया आनी एका निजा देवाक पातया म्हण ताणें उलो दिलो. जाल्यार नानंत कारणा खातीर नानंत रायाचेर उली देखून आडळते देखून इस्रायल लोक फाटीं येवच्याक फाटीं सरलो. आनी अशें आसता प्रवादी निजाकी ताकलो. पुरासण ताका जाली, कितें करचें म्हणून ताका कळीत जावना. ह्या वेळार देवाच्या आजारपणाक तो राखोन आसतना जेजबेल राणी ताकाय नाश करूंक राखताली आनी ताका नाश करचो संदेश ताका आयिल्लो जावन आसा. आतां चलवलो पुरासण जाली, ओमतोच पडलो, ले डावन, ओमतोच तो पडलो. आनी अशें आसता देवान ताका सोडूंक ना, देवाचे भरवसो ताणें सांडूंक ना. देव ताका जाय आसलो, देवा लागीं तो वेचाक, देवाच्या सक्त्यान भरच्याक तो उर्बेस्त जालो. पूण पुरासण ताची वचोंक ना. कित्याक गेल्ल्या कडेन ताका चलवणी लाभतली. चलवणी मेळ्ळो तो ओमतोच पडलो. ह्या वेळार देव ताका बळ दिवच्याक आपल्या दुतांक उंडो धाडटा, दुता मारिपाक उंडो धाडटा, ताका काण धाडटा, ताका पिवन धाडटा. आनी ते देवदूत ताका उठयतात आनी म्हणटात, उठ उठ, तुवें लांब पैणार वचोंक आसा, तेच पर्वत होरेबाग तुवें वचोंक आसा. आनी अशें आसता एलिया उठलो. खावंक मन नातल्यार देवान धाडिल्लें ताणें वर्त्या तरान तें केलें. आनी आतां ताचे पैण मावंट होरेबाग तो मुखासून वचोंक तयार जालो. आनी आमच्या जिवनांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 9 वर्स आमी आराम केल्ले आसता. देवाक कळीत आसा आमकां कितें जाय,
कितें तें शारिरीक तरान खाण जाय, दैहिक तरान खाण जाय, मानसीक तरान पुरासण जाल्यार मोतेक शांती समाधान जाय, काळजाक जाय जाल्यार आत्मेक सकत जाय, काळजाक जाय जाल्यार टॉनीक जाय. देवाच्या उतराचे टॉनीक आमी घेवच्याक तो आमकां आदार दिता. अशें देवाक कळीत आसा कोण तो तकला, कोण तो पुरासण आसा, ताका खंयच्या तरान मुखार हाडी जाय, खंयच्या तरान ताका वयर उखल जाय, हें सगळें देवाक कळीत आसा. त्या देखून आमी भिवची गरज ना. आमच्या पुरासण वेळार ताका आमी उलो मारया. होरेब पर्वताक ताका तो व्हरता, देव ताका आपण व्हरता. वेता तो पर्वताक, चलता आनी चलता, पुरासण नासतना तो चलता लांब पयण तें. हाणें केल्लें देव सगळें पळयता, सगळें देव पळयता आनी ताका वर्ते सकत तो दिता. बळ नासलेल्यांक आमी आयकलें इजाया प्रवाचक ग्रंथांत, पूण सरस्वतीचे विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटालें. बळ तो दितालो, सरस्वती दितालो. 9 वर्सां तुका बळ ना म्हूण तुवें चिंतलें जाल्यार तें बळ तो दितालो. ताचे वयर ओंदोन जिये, भरोशाचे यात्रीक आमी जाता आसतना भावार्थान जिये. सोम्या सांगात एक जा, सोम्याचे सांगात सोडी नाका, सोम्याक ती एक जावन राव. सोम्याक आंटोन राव म्हणून आमी सांगता. आंटोन राव म्हळ्यार गम कशें चिडकता, फेविकॉल कशें चिडकता, फेविस्टीक कशें चिडकता, तशें चिडकोन राव. सोम्या चिडकोन रावतना सोमी तुज्या सांगातात आसा. आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक तो नव्यान बळ दितालो, यथेश्ट मापाचें बळ तो दितालो. प्रवादी ताकला, प्रवादी एलिया ताकला, प्रवादी एलिया उठता, देवाच्या सक्तेंत होरेब पर्वतार वेता. देवाच्या वर्त्या येण्या खातीर राखोन आसता. येता एक व्हडली भुंयकांप, त्या भुंयकांपांत व्हडलो आवाज, पूण तातूंत देव नातुल्लो. येता व्हरतो उजो, उज्यांत नातुल्लो देव. हो राखोन रावता, सोडिना, आपलें हट सोडिना. देवान म्हजे कडेन उलय जायत. आनी त्या वेळार प्रशांत वातावरणांत येता मुखार देवाचो ताळो तो आयकता. आनी देवा तें ताका बळ दिवच्याक देवच ताका आदार जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या 9 वर्सां देवान सगळें बरेंपण आमकां दिवच्याक देवा कडेन आमी मागया. खंडीत जावन तो आमकां सोण सोडिना. देवाच्या वर्त्या उतरा काल आमी जियेत आसतना 2025 भोव आपुरबायेचें बळ दिवचें वर्स, जुबलेवाचें वर्स. जुबलेव म्हळ्यार देवाक आर्गां दिवची, देवाचो उपकार बावडचो. आमी देवाक आर्गां दिवया, देवाचो उपकार बावडया. वर्स आमी आराम केल्लें आसता. हें वर्स ताणें आमकां दिलां. आदल्या वर्सा भोव आपुरबाय तरान सांबाळ्ळां. हें वर्स बऱ्या तरान मुखार सून वेता आसतना देवूच आमच्या सांगाता रावतालो, आमकां सांबाळटालो, हर एक बरेंपण दितालो. तुमकां सर्वांकी भोव आपुरबायेचें समाधानाचें संतोश भरीत 9 वर्सां मागिल्लें आसता. विनोद गांगुळे आनी ताच्या टिमाक आनी तुमकां सर्वांकी कोण सक्कडी देवाचें उतर विक्षण करता की तुमकां सर्वांकी आपुरबाय तरान देव सांबाळून दी. ताच्या वर्त्या आशिर्वादान तुमकां बरोवन दी. तुमच्या वयल्यान, तुमच्या सकल्यान, तुमच्या बगल्यान, तुमच्या भितर आनी तुमच्या भायर सदांच सुद्दां देव राज करून तुमकां सुबाम देण्यांनी आशिर्वादांनी सदांच तो पोशीत करून दी. बापाचेय आनी पुताचेय आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.